विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमीन. सुमिया काकूत कोर, सोमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. सूर पदवेदारान सासणाच्या देवा सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशी पोरमणे जायश्यो कोर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरून वचूं. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमीन. हेब्रेवांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, समूर्त येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचें खरें रूप न्हय, पूण सावली देखून ती परतून परतून वर्साच्या वर्साक त्योच बेटोन्यो करूंक लायता. त्याच पासत देवाची भक्ती करतल्यांक सोपुनाय दिवंक तिका शक्ती ना. कारण बसपी एकदम संपूर्ण जाल्ले जाल्यार सगळे योद्न बंद जातले आसले. कित्याक एकदम नितळ जाल्ल्या उपरांत तांकां पातकी अंतस्करणाचो भार आसचो नासलो. पूण परतेंच त्या योजना वरवीं वर्साच्या वर्सा पातकांचो उगडास जाता. कित्याक पाणकुल्याच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. संवसारांत येतना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवल्याचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तोरी आसतना हें सोगोट समृती प्रमाणे वोपता. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खुशेच्या धोरमान जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्यो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. परतून म्हणया, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालें, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. योद्न आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणा सर्वेस्परा. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्तें दवरूंक ना, पूण तुजे विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. उद्गार. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गा राज्याचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय.
Solves por soy soy. Solves por soy soy. Solves por soy soy. Solves por soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. मार्क पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका स्वामी. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोदली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बशिल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपाड केलो. म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवतणी बशिल्ल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबू भयणीनो, मनीस एक जुवो न्हय. मनीस ताका संबंद आसचे खातीर, हे संबंद बरे तरेन पाडचे खातीर आपल्या जिवितांत ताणें फामील कुटूंब करचे खातीर देवान मनशाक रचलो. आनी सुरवातेक देवान मनशाक सांगातीन दिली. दादलो आनी बायल केली तेन्ना देवान सांगलें, चडात आनी वाडात. आनी हेंच देवाचें कार्य मनीस आपल्या जिवितांत दर दिसा करूंक येवजिता आनी करीत आसा. संबंद आमचे बरे तरेन आसचे खातीर आमकां आवय, बापूय, भाव, भयण्यो आसात. आनी हाका लागून आमी संवसारांत जियेता आसतना आमची भावा भयणां आमकां अदीक मोलाची आनी म्हत्वाची. जायते फावटी आमच्या फामिलीक आमी म्हत्व दिता आनी जायते फावटी आमी जेन्ना कश्टान आसता, त्रासान आसा, संकोश्टान आसता, फामील आमकां पावता. फामिलीक अदीक आनी अदीक चिकटून रावंक घोराबो आमचो अदीक आनी अदीक आमकां म्हत्वाचो हें आमकां दर दिसाक आमच्या संबंदान घडून येता, आमच्या संबंदान दिश्टी पडटा आनी आमी तें अणभवता. आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत हेंच की आमी पळयता. जेजूची आवय आनी ताची भावा भयणां थंयसर पावून सरलीं. आमी जाणा भावा भयणां म्हणटात तेन्ना आदी बापूल भयण आसात आमच्या दुसऱ्या अधर्मीक भावा भयणां भाशेन, तीं सगळ्यांक जावं तांचो कजन्स आसात तांकां सुद्दां भावा भयणां म्हणटात. म्हणटच जेजूची भावा भयणां आनी ताची आवय थंयसर पावून सरली तेन्ना ती ताका भेटोवंक सोदतालीं. पूण लोकांची उर्पोज जितली आसली की जेन्ना जेजूक निरोप पाठयलो, तुजी आवय आनी तुजी भावा भयणां भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात, ताणें तांकां असो परतीपाड दिलो. म्हजी आवय कोण? म्हणजे आपल्या आवयक ताणें किकोन करूंक ना, पूण आपली आवय आपल्या जिवितांत कसलें कार्य केलें, देवाची खुशी पाडली, देवाच्या आज्ञांक तयार आसली, देवाक मानता ते भाशेन आपल्याक ह्या समाजान समर्पिलो, देवाचे येवजणे प्रमाणे आपल्याक जल्माक हाडलो आनी आपल्याचो वावर करूंक आपल्याक ह्या वेळार तोच आदेश ती दीत आसा म्हूण तो जाणा आसलो. आनी हाका लागून म्हजी आवय कोण, म्हजी भावा भयणां कोण, जी कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजी भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. दर दिसाक देवाची खुशी करूंक आमकां आवगड. म्हज्याच वाद्याचो हांव शेकता, म्हजेच मांडण्यो फुडें व्हरूंक सोदता, म्हज्या जिवितांत स्वार्थीपण आसता. पूण आज जेजू आमकां दाखोवन करता, आपल्या आवयचे नदर भोंवडावन तो म्हणटा, ही जावन आसा उस्तुरी जिणें देवाची खुशी आपल्या जिवितांत पयल्या जाग्यार दवरली. एके भाशेन तिणें आपल्या जिवितांत देवाची खुशी आनी देवाची कुशेक सदांच राजी जाली. आमच्या जिवितांत आमी संबंद आमचे सांबाळटा तेन्ना, संबंद आमी पाळटा तेन्ना, आमच्या जिवितांत कुटूंब कशें आमी चलता तेन्ना देवाची खुशी दर दिसाक आमी करूंक, देवाची खुशी प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी देवाक मानता तें आमच्या जिवितांत करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया.
दाना तयारीच्या वेळेला आम्ही गाणं घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. वेदेचे ऋण्या सोवे आमची काळजा बोलता सुखानी दुःख सोराम गेले जेसू तुका भेटोयता सुखानी दुःख सोराम गेले जेसू तुका भेटोयता उदकाच्या तेंब्या आमकां तुज्या गेरोता उर्साचेर तुजे मोरी जेजू मनशा दारोळा उर्साचेर तुजे मोरी जेजू मनशा म्हज्या भावीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें वरदान आपल्या मानात आनी वैमीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसून जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावुया आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सभा आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर काड्यांचो थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचली ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेळिल्ली तुजी पोरजा सर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानीक संसार भरला तुज्या पैपवर ओ स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका सोय ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेळ जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कात नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोनी मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया तुज्या कुसाकानी पुणोजी मोठपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो
आनी पुरो जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता हो जिविताचो उंड आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी गोसयतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरियन्सिबा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यार ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखार पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनात धरून सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या जगार शांती येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोवशान अत्रेकता आमकां तुजी उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणीच्या सास. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सहभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण ज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोगली आत्म्या वरवीं आमी सोगली आपा मुखार आमी सोगली जेजू आमचो व्हडलो आमी सोगली आमचो बापूय आमचो बाप आमी
प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोव व्हडत्या देण्यांत आमची कोरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. आज 28 तारीख, आज 7:30 वरांचेर रेजिना मुंदी हांगासर पोरगोटणार. आमी जाणा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविता वयर ही ऑपेरेटा आसतलो आनी खिरीत भाशेन एक कुटूंब कसो आमी मोर्मुगांवचो वाराड एक कुटूंब कसो थंयसर आमी भाग घेवया, पळोवया. जायते फावटी दुसऱ्यो वस्तू आमी पळोवंक धांवता आनी भाव भयणीनो, आज तो फुकट आसा म्हणटच आमी अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांकूय कळोवया. जायते फावटी दुसऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमी सजमता आनी थंय वेता आनी कितें आसा जाल्यार आमी धांवता रोखडेच हो ऑपेरेटा पळोवंक आमी वेचे आनी जाता तितले दुसऱ्यांकूय आमी जाता जाल्यार घेवन वेचे. थंयसर कोणाची मजत जाय जाल्यार आमी ती मजत दिवची. आज किरीत भाशेन 11 वरांचेर थोडे वॉलंटियर्सांक थंयसर कोदेल्यो मांडूंक आपयल्यान आमी जाता जाल्यार बेकार आसा न्हय म्हणून, पूण आमची सेवा दिवंक आमी थंयसर वेचे. तशेंच आज आमची भुरगीं कोमयाची 4:30 वरांचेर आपलें पयलें कुमसार करतलीं, तांचे खातीर आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमीन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. उत्सवाचे मागणे सगलीं बरोबर. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बाबार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदय बरवोसो जागो. शुभ वर्तमानाची बिया तोकोनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरू. नव्या स्वर्गा नवे पृथ्वीच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बिया मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रोसणेक भितरल्यान तान बदलू. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणीक तुजी महिमा परजळू. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान सागू. हीच कृपा सगल्या संवसारात सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमेन. देवाक दिनवास देवाक जेजू सोगी आमी विचार. देवाक दिनवास देवाक जेजू सोगी आमकां विचार. जेजूचो परमोळावी सगळे कोडेन शिपळोत वेता. जेजूचो धूप आमी नवें जिवीत दिवूंक लासा. देवाक दिनवास देवाक जेजू सोगी आमकां विचार. देवाक दिनवास देवाक जेजू सोगी आमकां